घराचो घरप्रवेशाच्या निमित्तान आम्ही सगळेजण हांगासर आसात। आमच्या मध्ये आमची सरपंच बाई गौरवी, मंडळ अध्यक्ष बाब रामा, बाकीचे सगळे उपसरपंच, पंच आणि हरवळ्या गावातले सगळे ग्रामस्थ, वगाळ माझ्या भावांनो आणि भयणांनो, रमेश मळीक हाचें घर आज आम्ही तुझो घरप्रवेश केलो। त्या निमित्तान त्यांनी सत्यनारायण महापूजेचें आयोजन केल्लें आणि तुमकां सगळ्या जाणांक निमंत्रणय दिलें। सगळ्यात पयले ताका हांव शुभेच्छा दिता। आज तेजें घर हें पुराय कंप्लीट जालां आणि तिने आपलो घरप्रवेश केला। बाय गौरवी आणि नंदिनी ह्या दोगांय जाणांनी सांगला त्या प्रमाणे आज आम्ही 3 घरां लोकार्पण करता। एक सांखळी नगरपालिके हांगासर राजेंद्र आमोणकर हेचे, दुसरे रमेश मळीक हेचे हरवळ्या गांव ग्रामपंचायत क्षेत्रांतले, आनी तिसरे घर जे आसा हे आमी सुर्ला ग्रामपंचायत क्षेत्रांत आमचो सातोडकर म्हणटा ताजें घर आज ताजो घरप्रवेश करता। भारतीय जनता पार्टी सांखळी मंडळाच्या वतीन आयच्या दिसा ह्या 3 घरांचो घरप्रवेश जाता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता, कारण अशा पद्दतीची ही 3य घरां अशी घरां आशिल्ली, कारण फाटल्या पावसाक जर चड पावस पडलेलो जाल्यार नंदिनी सांगल्या ती प्रमाणे ती घर केन्नाय पडूंक शकतालें आणि आपत्ती जावपाक शकताली। आमच्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे हांगासर नंदिनीन आयडेंटिफाय केलें, थंयसर संतोशान आयडेंटिफाय केलें आणि थंयसरूय तशेंच आमी जेका गांव चलो अभियानाच्या निमित्तान पावलो आणि ते आयडेंटिफाय केलें तांकां करून दिलें। बट अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी हे आमचें सरकार आसा। समाजातलो जो शेवटचो मनीस आसा ज्याची परिस्थिती अत्यंत कठीण आसा, आतांच नंदिनी सांगल्या त्या प्रमाणे रमेश हाजी मिसेस ताजी 3 भुरगीं, 4 भुरगीं, हाच्या खातीर ही परिस्थिती कठीण आशिल्ली। तो आपलें घर बांदून दिवपाक शकनासलो। एकदां सरकाराच्या कथाड्यांतल्यान स्किमींतले पयशे मेळटले आनी बांदतलो सुद्दां म्हटल्यार कठीण आसा, म्हणून आमी वैयक्तीक ताका मदत करून तेजें घर हें बांदलें। म्हाकाय मनाक समाधान जाता। बट आयच्या ह्या चवथीच्या पयलीं म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता, म्हजें घर ही योजना सरकारान इतकेच खातीर काडल्या की अशा पद्दतीच्या घरांची लिगल आणि टेक्निकली जेंका प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम सगळे सुटावे जावचे। मागीर त्या घरांतले अशा पद्दतीची 1972च्या पयलींची घरां आसची, खंय तरी भाटकाराच्या जागेंतली घरां आसतली, खंय तरी सरकारी जागेंतली घरां आसतली, कोमुदातीच्या जागेंतली घरां आसतली, 20 पॉयंटांतली प्रोग्रामांतली घरां आसतली। ज्या घरांक गेल्या 60 वर्सांक कोणीच पळयलें ना त्या घरांचे प्रश्न सुटावे जावचे आणि आपले म्हजें घर हे स्वप्न साकार जावचे। आणि म्हजें घर हें स्वप्न साकार जाता आसतना त्यांनी आनी एक गजाल सांगली की हाजो परिणाम तिच्या आरोग्याचेरूय जातालो, पण आज घर बांदल्या उपरांत तिचें आरोग्यय सुदारलें। हो खरोखरूच हॅपीनेस इंडेक्स जेका आमी म्हणटा, मनशाचो हॅपीनेस इंडेक्स म्हणजे आनंदी जावपाचो क्षण कशा पद्दतीन वाडप, जाल्यार तो ह्याच पद्दतीन वाडप आणि ताच्याच खातीर हांव आणि म्हजें सरकार सतत काम करीत आसता। हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना। तुमकां सगळ्या जाणांक गणेश चतुर्थीच्यो खूब खूब शुभेच्छा। आणि आमी आज ही सांखळी मंडळाच्या वतीन 3य घरां आज त्यांचो घरप्रवेश जो आसा हो आयोजन केला। आमच्या सगळे भारतीय जनता पार्टीचे आणि सांखळीतले आमचे सगळे हितचिंतक हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी हें करप आमकां शक्य जालें। म्हणून परत एकदां बाब रमेश मळीक आणि हरवळ्या गांवांतले सगळे ग्रामस्थ अशाच पद्दतीन तुमचें सहकार्य, तुमचो मोग, तुमचो प्रेम हो म्हज्या बरोबर आसचो। खरेंच आयज आमकां खूब खोशी भोगता की दोतोराच्या नेतृत्वान आयज गरिबाचे दोळ्यांचे अश्रू आसले ते सगळे म्हणजे तेंच्यांनी खुशयेचे म्हणटा तशें हे जावन तांकां खरेंच दोतोराच्या नेतृत्वान तांकां बरो आशिर्वाद आनी अशी घरां ही बांदून दिल्ली वयता। खरेंच खूब बरें दिसता आनी दोतोर खरेंच तुमकां सांगता तुमचो आमकां खूब अभिमान आसा की आमी दोतोराची गर्वान सांगूंक शकता की आमी दोतोराची मनशां म्हणून। खरेंच खंयच आतां फुडें सुद्दां 27 सुद्दां दोतोर तुमकां कसली दिवपाची गरज ना, आमी सगळीं तुमच्या वांगडा सदांच आसतली। आनी खरेंच आमचो हरवळे गांव गेल्या फावटी सुद्दां ह्यो सुद्दां इलेक्शनाक मतां पडो सुद्दां आतां हांव सांगता की 100% दोतोर तुमकां मतां दिवपाची आमची कॅपेसिटी आसा। आनी हांव खरें गर्वान सांगता की तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद दोतोराक आसलो। आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान कसले ना कसले स्किमी जावं कितें तुमच्या पर्यंत पावयता, दोतोर आमच्या पर्यंत पावयता, तशेंच आमी तुमच्या पर्यंत पावयता। आयज तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार आयज पळयात आयज आमचो गांव चलो अभियान हो प्रोग्राम आसलो, त्या प्रोग्रामाक आमची भाभी आसली हांगासर। आयज खंय तरी आमची भाभी म्हटल्यार आमकां अशें दिसता की आमची भाभी सगळ्या कारणीभूत आसा। आमची भाभी जेन्ना आमच्या ह्या प्रोग्रामाक येयली तेन्ना आमचे प्रतापनगर टू आमचो हांगा रवींद्र भवन न्हय तो आमचे सिया गार्डन हांगासर तो प्रोग्राम आसलो तेन्ना भाभीक हांवें सांगलें भाभी पळय आयज तेंचें घर अशे परिस्थितीन आसा की ते भाभी एक पावस पडल्या उपरांत ते शुवर पडटले अशें म्हणून
आणि जेन्ना भाभीन आमचे वचून दोतोराकडे सांगलेले आणि त्याच्या उपरांत हांव दोतोराकडे उलयलें दोतोर पळय तेंचे घर अशे परिस्थितीन आहा की पावस येयलो न्हू तो शुवर दोतोर पडले तेन्ना दोतोरान सांगले ननी कितें करूया दोतोर पळय म्हटलें स्किमीक घातल्या उपरांत टायम लागतलो दोतोरान सांगलें चल तूं सांगता मुगो करूया म्हणलो आणि दोतोरान समते तेन्नाच म्हाका सांगलें की नंदिनी करूया म्हणून आणि दोतोरान 2 दिसांनी आमच्या प्रोजेक्टाक धाडलो प्रोजेक्टान घर पळोवन गेलो आणि प्रोजेक्ट म्हणालो भाभी जातले आणि तेन्ना दोतोरान आमच्या प्रोजेक्टा कडेन उलयलो प्रोजेक्ट आणि दोतोरान एक खरेंच अशी देवाच्यान ताका दिली मोठी की तो सुद्धा रमेश खुश आहा की सांगपाचें म्हटल्यार तेच्या कडेन शक्यच नसली जावचेच नसले की तेच्या कडेन ही मोठी उबारून जावचीच नसली आयज तो हांगा गोलान कामाक वयता आणि तिची बायले कडेन आतां अशें सांगूंक सांगतात मुगे सदांच बरी नसली ती आयज तेणी घर हे तेका दोतोरान दिला पळय तिची सुद्धा सुदारणा जाली आयज ती अशी सदांच जमा आसली पूण आयज ती सुद्धा उमेदीन आसा दोतोर खरें आयज तुमी न्हू खरें तेजें घर दिवन तेका फक्त नवे जन्म दिल्ल्या आणि गोंयचो तुम्ही दोतोर राखणदार आसा आयज खरें तुमी दोतोर आसता आमकां भिवपाची